सोम्याक आमी आराधन करूंक हांगासर आयल्या. सोम्याक आमचे मदीं आपयता आसतना वो थोडो वेळ आमी सोम्याक समर्पण करया. सोम्याचो मोग आमी अनुभव करया. आराधनाक आमी तयार जावया. Suadi sakramenta bukti mana kaltya kalza करता तुका नामा Suadi sakramenta Sacramenta भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नामान भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नामान आराधना जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या जिव्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधना स्वादी सक्रामेंता आराधन स्वादीक सक्रामेंता आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारीतूं आयलोय इमॅन्युएल देव आमचे संगता आसा म्हणल्या त्या भरोशान सदांच तूं आमचे संगता जियेताय. आज ह्या एवकरिस्ता मुखांतर आमकां सांगा दिताय आमचो मोग करताय. स्वादीक जेजू तुका जावं
वंदन, तुका जावं नमन, तुका जावं आराधन. वो थोडो वेळ आमी करसूनसो कृपेचो वेळ जावं दी. तुजी सकत अनुभव कसो वेळ आमकां जावं दी. आज आमी हांगासर येता आसतना विविध खंत बेजाराई इरादो घेवन ह्या पवित्र जाग्याक आयल्या. सोम्याचेर आमी विश्वास दवरया. सोम्याक आमचें जिवीत समर्पण करया. जें कितें जडाई आमचें थंय आसा, जें कितें मागणी आसात, जें कितें इराद्यो आसात, सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण करया. सोम्याक आमी काळज जातावन कालतेपणी नमन करया. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. 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 समाधानाचे प्रकाश पांकोचो. समाधानाचे प्रकाश पांकोचो. तुका मेळो खाशेता आत्मीक सकत लालेता. 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 हरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता. हरी दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता. भक्ती मना कळत्या काळजान करता तुका नमन. आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता. आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता. Alleluia, 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 alleluia. Orgando ca somia Jesus. 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 Wandando 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 ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Studi tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Studi tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Studi tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Studi tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Aradando 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 ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Oglap tu ca somia Jesus. Oglap tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Oglap tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Oglap tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Oglap tu ca somia Jesus. Orgando ca somia Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
दया करून बसात. सोम्यान आमकां हो दीस फावो केला. हे नवें वर्स 2025 वर्स एक विशेष वर्स. जेजू ह्या संवसार येवन 2025 वर्सां जातात आनी आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सांत आसा. खंडी जावन आमचें भाग कित्याक सबार जाणांक हें वर्स फावो जावना आनी नेक्स्ट मुकलो जुबले येवनसो 2050 वर्सांक खंडी जावन आज आमी विशेष वर्सां आसा. जेजू तो मोग अनुभव करच्या देवाक अर्गां दिवच्या त्या वर्सांत आमी आसा. आनी ह्या पवित्र जाग्याक जुबले वचो संभ्रम 25 वर्सां हांगासर संपतात आनी खंडीत जावन तो जुबले वचो संभ्रम म्हणटा आसतना सबार जाणांक ह्या पवित्र जाग्या मार्फत बरेपण लाभलां. देवाचो मोग अनुभव करूंक तांकां साध्य जाला आनी आज आमी बागी ह्याच पवित्र जाग्यार आमी हांगासर आसा. थोडो वेळ आमी सोम्याक अर्गां दिवया, ओगलाप दिवया, स्तुती करया. तुमची जबाब जावन दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयचो हो पवित्र दीस फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. हे नवें वर्स तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. भरुशाची यात्रिका म्हणल्यार देयकाल हे वर्स जुबलेवाचें वर्स फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टांत दुखांत आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या पिडेंत कायेंत आदार दिल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या पंथावनांत मुखार सरूंक तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. कालच्या दिसा बरी न्हीद तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां जेवल्ले जिरवणे जाल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. सर्व अवघडा विघ्नांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां मोगाचे कुटाम तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र जाग्या मुखांत जायत्या जाणांक बरेपण लाभुल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. हांगासर निरंतर दैवीक उतर वळटा देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. बोक्सनेच्या सक्रामेंता मार्फत आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. निरंतरी तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. कुटुंबादारा इस्त मंत्रा सैरदेरा मुखांत तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. आदल्या वर्सा योजना घेतिल्ल्या योजना सर्व पंदा पावयल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. क्रिस्मसाचो काळ आनी नव्या वर्साच्या आचरण आनी हर एक आचरणां जावंक पुरो काजर रोस हे सर्व तुज्या बेसावांनी भरलेल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां कितें गरज आसा तें तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. निरंतरी तुज्या उतरां मार्फत तूं आमकां पोसताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमची तूं जतन करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या वाटेर आमच्या जिवितांत एक ना एका रितीर आदार दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टांत सांगात दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमचो सदांच मोग करच्या आमच्या कुटुंबादारां पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां पवित्र सभेंत याजाक धार्मीक फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या गोवल्या मार्फत जायती तुजी योजना आमचे थंय जारी जाल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. फिरगेच्या याजाका मार्फत रेक्टरा मार्फत हांगासर येवच्या यात्रिकांक आत्मीक अनुभव मेळ्ळ्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. खंडीत जावन जायते रितीन सोम्याक आमी अर्गां दिवंक आमचे लागीं जायत्यो संगती आसात. हे घडीभर मौन रावया, जेजूक पळया. तुमची दिस्त ह्या युक्रिस्ताच्या जेजूचेर घाला. सोम्याक अर्गां दिया. मौनपणी सोम्या कडेन उलया. सोम्याक अर्गां दिया. आमी उबी रावून अर्गां दिवन सोम्याक आमी गीत गावया.
दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजात अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजात तुईन वाशी मोर मुझे हुकार तुझे आवडून बडा बडा आनंद अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजात सर्गी दळबार सांडून सोसरा कायलोय देखून कुर्सार मोरून आमची सोडवण केली देखून सगळ्या मुझ्या तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या मासान तुझ्या माका पोशीत केलाय देखून काळजान मुझ्या तुझे बिडार केलाय देखून सगळ्या मुझ्या दिन वाशी मोर मुझे उकर तुझो पावडून बडा बडा आनंदान अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजात अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजात हालेलुया अर्घां तुका सोमिया तुका सोमिया तुका सोमिया जय 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 हालेलुया हालेलुया डोळे दंप्याम हात उशेवन आमी दर्या पवित्रत्म्याची सकत आमचेर देवून दी म्हणून आमी मागया देवाचे उतर आमी आयकूंक ते समजूंक ते फळ दिवंक पवित्रत्म्याची सकत आमकां गरज आसा आयच्या दिसा देव कितें उलोवंक आशेता कितें सांगूंक आशेता तें आमी पवित्रत्म्या कडेन मागया पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये येवकार पवित्रत्म्या आमचे मदें पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये तूं आमचेर देवून ये
येवकार पवित्र ज्ञान तुका आमचे मोदे तुझ्या सत्तेन राव तू आमचे सवे येवकार पवित्र ज्ञान तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन राव तू आमचे सवे तू जिवीत दिवचे सुखानातली तू जिवीत दिवचे सुखानातली भुजोंदार आणि बुद्धीना सगळे तू सलय भुजोंदार आणि बुद्धीना सगळे तू सलय येवकार पवित्र ज्ञान तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन राव तू आमचे सवे येवकार पवित्र ज्ञान येवकार पवित्र येवकार पवित्र देवाचे उतर आम्ही ऐकूया सांग लुकाचो वंजेल अध्याय 1 ओळ 10 तो धूप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जोमो भायर मागणें करीत आसलो तेन्ना सर्वेस्पराचो एक दूत धुंपा वेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो ताका पळोवन जाकारी गाबरलो आनी ओडू आकांतान भरलो पूण देवदूतान ताका सांगलें जाकारी भिये नाका देवान तुजें मागणें आयकलें तुजी पती एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जुवांव म्हणून नांव दी जाय ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता दयकन बसात 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स आनी अर्थभरीत संदेश आसा बरवुशाची यात्रिका आमी बरवुशाची यात्रिका जायजे जाल्यार भावार्थाची व्यक्ती जाय बरवुशाची यात्रिका जायजे जाल्यार भावार्थाची व्यक्ती जाय तोवळ मात्र बरवुशाची यात्रिका जावंक साध्य आसा ह्या थोड्या वेळांत आमी कशें भावार्थ आनी बरवुसो आमकां कुमो करता गे म्हणून आमी जाणा जावया एक ल्हान भुरगो आसलो ताका सोरंगो म्हळ्यार कायट ह्या गाळीपटा सोडचें म्हळ्यार बारी पिसाय एक दीस बऱ्या वाऱ्याक तो सोरंगो सोडता आनी तो वयर वयर येता आनी दाट मोडांनी तो सोरंगो ह्या गाळीपटा ह्या कायट थंयसर काबार करता आनी तो सोरंगो दिसना आनी एक वर्सुरो त्या भुरग्या लागीं सारता तुका कितें धैर्य आसा तुजो सोरंगो ह्या कायट त्या मोडा मदें आसा म्हणून आनी हो भुरगो ल्हानसो भुरगो ताका एक बरो हांसो दिता आनी म्हणटा ती दोरी ओडची म्हाका भोगूंक जाता म्हाका तो अनुभव जाता दोरी वयर वयर येत आसा म्हळ्यार ते ओडटा ती ओडची सकत म्हाका अनुभव जाता त्या खातीर तो सोरंगो त्या मोडा मदें आसा म्हणून हांव बरवसता म्हणटा वय मोगाच्या बाबा भयणीनो
थोडे भोवटी आमी करचो वावर ताजें फळ आमकां मेळटा गी म्हणून आमकां कळीत ना. आमी बीं लायता या खंयचेय एक जड लायता आमकां ताजें फळ मेळटा गी म्हणून कळीत ना. पूण बरोवशान भावार्थान त्या झाडाचें पालन पोशण करता. थोडे भोवटी अशेंच आमच्या जिवितांत जावंक पुरो पंथावन चॅलेंजीस या दुसऱ्या व्यक्ती मुखांत देवाच्या मोगाचो अनुभव खंय ते व्हडलेले बरी अनुभव आमकां जाता. आनी तो अनुभव जावन आसा बरवसो. आज कस आसात फाल्यां बरें जातलें म्हणलो तो बरवसो आमी जिये जाल्यार आमी भावार्थाची व्यक्ती जायत जाय. भावार्थ म्हळ्यार कितें? कार्ल रानर म्हणलो एक देवशास्त्री भोव सोबीत रितीन म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार आमच्या समजूनेक मिक्वल्ल्या देवा थंय जिविताच्या शेवट पर्यंत जियोवचें. आमच्या समजूनेक मिक्वल्ल्या देवा थंय जिविताच्या शेवट पर्यंत जियोवचें. हांगासर पळय आयचें वाचप हांवें वाचलें लुकाच्या वंजलांतलें. थंयसर जकारिया मागणें करनासलो आनी थंयसर कितें करता देवदूत दुसरी पडोवन म्हणटा भोव सोबीत पळया भिये नाका देवान तुजें मागणें आयकलें. तो भावार्थचो व्यक्ती जाल्ल्यान देवान ताचें मागणें आयकलें आनी कितें करता पळया बरवसो दिता. तुजी पतीन एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. असाध्य असाध्य जावचें थंयसर साध्य जालें भावार्था वरवीं. तर आमकां भावार्थ नांगी खंडीत जावन भावार्थ आसा आनी त्याच भावार्थांत आज आमी जियोवन आसा. हांगासर आयल्या जुदेवासाच्या पांय तळी आयल्या हांव त्याच भावार्थान आनी त्याच भावार्थान आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें करता ह्या मिसाक वेता आनी आमकां खंडीत जावन एक ना एका रितीर तो भावार्थ कुमो करता. एक भोव सोबीत वाक्य पवित्र पुस्तकांतलें एब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 ओळ 19 आनी थंयसर अशें म्हणटा हो बरवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगोर. इंग्लिशांत अँकर म्हणलो शब्द वापरला. कोंकणींत नांगोर म्हणला पूण अँकर हांव चिंता तो चड शब्द अर्था बरी जाता. कित्याक म्हळ्यार तें कितलेंय व्हडलें शीप आसूं दी तारू आसूं दी त्या दर्यांत कितलीं उसांबळ लारां येवं दी तें ल्हानशें तें अँकर कितें आसा तें दर्यांत उडयल्या वेळार तें तारू त्या दर्याक त्या शिप्पाक थाडयता आडयता त्या लारां मदें थीर रावयता. आनी तसो जावन आसा मोगाच्यानो आमचो बरवसो. कित्याक आज आमी पात येवन मागता आसतना तसो बरवसो आमकां कुमो करता. कितलेय लारां येवं दी कितलेय वादळ येवं दी कितलेय नस जावं दी कितले सलवणी मेळोवन दी एक ना एक दीस जैत आमचें जातलें म्हणलो तो बरवसो आमकां कुमो करता. तर भावार्थाचे गुट सत आमी जाणा जाय. भावार्थाचो गुट खंयचो? जेजू जल्मलो तो भावार्थाचो गुट. जेजू मेलो तो भावार्थाचो गुट. जेजू जिवान जालो भावार्थाचो गुट. जेजू जल्मलो संतोश कांय प्रॉब्लेम ना समस्या नात समजूंक सलीत जाता. पूण कस्त जेजू मरण पावलो जेजू कुर्सार मेलो जेजू कस असले एक कस जाता आमकां त्या खातीर सडाव जावन आमची अस्कत काय आसची. हांगासर कस येता आसतना आमचो भावार्थ चंचल जाता. कस येता आसतना चॅलेंजस येता आसतना भावार्थ दंडळटा. त्या खातीर आज आमी पळयता जायते ग्रुप्स आसात आनी थंयसर कितें म्हणटात कस्तत नात कांय बी नाकात म्हणून आमचो भावार्थ दंडळयतात. आनी साबार जण आमचे भाऊ भयणी तांणी सांगले सत म्हणून पात येवन येतात आनी निजात देवाक ते सांडटात. तर आज आमी उडास दवरया हो भावार्थाचो गुट. भावार्थचो गुट आमी पातयेवचे मात न्ही. आमी सांगले बरी भावार्थ म्हळ्यार आमच्या समजूनेक मिक्वल्ल्या देवा थंय जिविताच्या शेवट पर्यंत जियोवचें. जावंक पुरो कस्त सूख संतोष चॅलेंजस ताच्या मदें जियोवचें जावन आसा भावार्थ. आनी डेस्मंड टुटू म्हणलो बिस्प तो कितें म्हणटा
एका काळोखा उपरांत जर तर उजवाड आसाय म्हणून सतमानताय जाल्यार तो बरोवसो तुका कुमो करता. काळोखाच्या उपरांत खंडी जावन कितले पंतावन आसूं दी ताच्या उपरांत एक दीस हांव बरो जातलो, एक दीस हांव सदान करतलो, एक दीस म्हाका मागलें मेळटलें म्हणल्यार आमकां कितें आमी तें बरोवस्त हांव पळय तें आमकां अरी एका दिसा मुखार वचूंक कुमो करता. मोरये मायेक आमी पळोवया. थंयसर लुकाचो वांजेलांत आमी परतन पळयता अध्याय 1:30-8. हांव तुजी साकर न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. ती देवाचेर विश्वास दवरता आनी देव तिका बरोवसो दिता. पळय उपरांत जायते बरोवस तुज्या मुखार एक पूत जल्मतलो आनी जायत्या रितीने तो बरोवसो ते जारी जाता. कित्याक देवाचेर विश्वास दवरता आनी सलीस न्ही ते यस म्हणलें तुज्या कुशे प्रमाणे जावं न्ही म्हणजे तितल्या सुलाबायचें न्ही पूण तो भावार्थ तिका कुमो करता. तर आज आमकांय तसो भावार्थ कुमो करून दी. आमी धैर्य सांडचें नाका. आमी बरोवश्याची यात्रिका जावन ह्या जुबल्या वर्सा जेजूचो मोग आमी अनुभव करया. 2025 वर्सांनी कितल्या जाणांनी तो देवाचो मोग अनुभव केला. कितल्यागी अणभवर्त्यांनी देवाचो तो मोग अनुभव करून पाटी जेजू सरशी आयल्यात, जेजूक स्विकार केला. तर आमी बागिनेंगी आमच्या आवय बापायनी तो भावार्थ स्विकार केल्ल्यान आज आमी त्या भावार्थांत जियोन आसाव, संतोशान आसाव. तर आमी बरोवश्याची यात्रिका जाता आसतना भावार्थाची व्यक्ती आमी जावया. आज आमी सोम्याचो आदार मागया, सोम्याची ससाय आमी मागया, सोम्याची कृपा आमी मागया, सोम्याचो मोग आमी नियाळया. आमचें जिवीत आमी समर्पण करया. येगडी बोर दोळे आमचे दंपया, आमच्या काळजाचेर दोनी हात आमी दवरया. ती उडी काळजाची उडी अनुभव करया, उस्वास अनुभव करया. जेजू तुजो हांव मोग करता, जेजू तुजो हांव मोग करता. तुमची जबाब जावन दी. आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सडवंदारा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या मेस्त्री, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या जिवा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सुका, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या मेस्सिया, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या इस्ता, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या बरवोशा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या दैरा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सर्वा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू जीवन देवाच्या पुता, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू मनशा पुता, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू मौन्नतच्या पुता, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू दाविदाच्या पुता, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू नजरेना, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू वाट सत आणि जिविता, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू सर्ग संसाराच्या राया, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू बऱ्या गोवळ्या, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू पास्काचे शेळये, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू दुलोब सैर्या, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू कत नटलेले शेळये, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू अल्फा आणि ओमेगा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू सर्गींच्या उंड्या, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू जिविताच्या उंड्या, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू संसाराच्या उजवाडा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू सर्गींच्या दारा, आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू.
जेजू सर्गाचे साविये आम्ही तुझे संगे रावता सुमिया जेजू जेजू जिविताचे जरी आम्ही तुझे संगे रावता सुमिया जेजू जेजू दैविक वैजा आम्ही तुझे संगे रावता सुमिया जेजू जेजू अमर जिविता आम्ही तुझे संगे रावता सुमिया जेजू जेजू मोरयेच्या पुता आम्ही तुझे संगे रावता सुमिया जेजू जेजू संसाराचे बचावे आम्ही तुझे संगे रावता सुमिया जेजू जेजूचो मोग आमी अनुभव करया तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता तुझ्या पायां थळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतांनी सदां तुझ्या पायां तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुका हांव अर्घां दिता तुका हांव अर्घां दिता तुका हांव अर्घां दिता जेजू तुका हांव अर्घां दिता आतांनी सदां तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेजू तुझी हांव सेवा करता आतांनी सदां तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना Alleluia 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 Alleluia
Jesu, oglap Jesu, stuti Jesu, महिमा Jesu, सिदां तुका Jesu, ओळ सिदां तुका Jesu, हालेलुया जेजू हांव तुजो मोग करता हांव तुजे संगी रावोंक आशेता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता मोगाच्या बाबा भयणीनो आतां हो थोडो वेळ विशेष वेळ समर्पणाचो वेळ जावन आसा 7 जाता जाल्यार तुमी दिंबे घालयेत वा बसल्या कडेन सुमयाक आमी समर्पण करता जेजूचेर विश्वास दवरून भावार्थान आमचें नवें वर्स समर्पण करया आमचे आशा आसा सोपण आसा अर्द्याक रावलां जावंक पुरो तें सोपण कश्टा वयर कश्ट येतात कितें करचें म्हणून समजना जावंक पुरो आमी थकल्या एका कुशीन रडोंक येता कोणाडेन दूख सांगचें म्हणून कळी जायना जावंक पुरो जेजू म्हणटा कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशीं येया आनी हांव तुमकां विशेव दिता तर आमी कित्याक भियोवचें आज हो थोडो वेळ सुमयाक आमी समर्पण करया पयल्यान समर्पण करया आमचें जिवीत वायट सकत आसा गे पळोवया तेंचर वायट संगत्यो आसा गे पळोवया पातकांत बुडोवन गेलां गे आमचें जिवीत पळोवया सुमयाक समर्पण करया प्रद्वार आदरलेले श्री जेजूक भेटता आसतना सर्व समर्पण करता आनी कृपेची झर ती अनुभव करता झक्के उपळया पातकी म्हणून वलायिल्लो आनी जायत्यांनी ताका तिरस्कार केल्ले पूण सुमयाची दीस ताजेर पडटा आसतना तो सर्वस्व समर्पण करता तो बरो जाता समाधानी जाता आमच्या जिवितांत मुखार आसचे योजना समर्पण करया जावंक पुरो शिकाप जावंक पुरो वावर जावंक पुरो फुडार जावंक पुरो भलायकी सुमयाक समर्पण करया कश्ट तेल्यानो म्हजे सरशीं येया वजन भोगतेल्यानो म्हजे सरशीं येया हांव तुमकां विशेव दिता भिये नाकात देवान सकार्याक सांगलें देवान तुजें मागणें आयकलां आमचे कुटुंब सुमयाक समर्पण करया कुटुंबांत आमी जियेता संपूर्ण न्हय तें कुटुंब उणेपण आसा अस्कतकाय आसा जावं पुरो अंमल पियोवणी आसा जावं पुरो विविध वायट शक्त्यो आमच्या कुटुंबाक रेवड घाल्यात आज मोगाच्या बाबा भयणी तुजें कुटुंब सुमयाक समर्पण कर देवाच्या सक्तीन ते पवित्र कर आनी वायट शक्त्यो वायट संकलेतावन सुटका मेळोवंक सुमयाक तुजें कुटुंब समर्पण कर सुमयाक तुजे कुटुंबांत जागोती मागणें घरांत आसा जाल्यार भोव बरें मागणें देवाचें उतर ना जाल्यार आज सावन एक निश्चय करा म्हज्या घरांत देवाची सकत वळाशी करतलो करतली
आमचे कुटाम सोम्याक समर्पण करूया. समर्पिता सोम्याचे कुटाम आमच्या युवा जनाक सोम्याक समर्पण करूया. युवा जन कष्टोन आसात, भितरल्या भितर दूख आसा, कोणाडे सांगचे म्हणून कळीत ना. थोडे युवा जन वायट सक्तेक बली जाल्यार जावंक पुरो, वायट वाटेन आसात. थोड्या युवा जणांनी भावार्थ सांडला जावंक पुरो, मागणे मीस नासतना कितले दीस जाल्यार जावंक पुरो. अमल पियेवने मादक द्रव्यांक बली जाल्ली युवा जन आसात जावंक पुरो. आज मुगाच्या युवा जनांनो तुमचे समर्पण करा. भियेनाकात. जेजू सोवें संतोष आसा, समाधान आसा, शांती आसा, सुटका आसा, भलायकी आसा. आमी समर्पण करूया. आमच्या भुरग्यांक परीक्षा आसा, शिकप आसा, शिकूंक आसा. विविध रितीची माध्यमां जावंक पुरो. हेर रितीन भुरगीं कश्टोन आसात. इगो अंकार जावंक पुरो. आपुणूच हुशार म्हणलो ते एक पहाड समजुनी जावंक पुरो. भुरग्यां पासत आज मागया, समर्पण करूया. ही पुण्यशेत आमी आज देवाक समर्पण करूया. जुबलेवाच्या वर्साक विशेष रितीन हे पुण्यशेत इंडुलजन्स मेळच्या खातीर, देवाची कृपा अनुभव करच्या खातीर हे पुण्यशेत विंचून काडलां. हांगासर येवच्या सर्व यात्रिकांक देवाक आमी समर्पण करता आसतना हांगासर याजक आसात, हांगाचे जतन घेवचे याजक आसात, हांगासर येवचे याजक आसात, धार्मीक भाव भयणी आसात, फिरगजेचे आसात, विविध रितीन हांगासर कुमो करतात, आदार दितात. हे सगळें पुण्यशेत हो जागो पवित्र तळ आमी सोम्याक समर्पण करूया. जेजू तुमचो आपोड, तुमचो आशिर्वादीत कर, बेसावांनी बर. जेजू आमकां आपोड, जेजू आमकां आपोड. जेजू म्हाका गुण कर, जेजू म्हाका सकत दी, जेजू म्हाका बोळ दी. जेजू आमच्या कुटुंबांत तुजी सकत वाळय. जेजू आमचे कुटाम आशिर्वादीत कर. जेजू आमचे कुटाम बेसावांनी बर. जेजू आमच्या युवा जनांक बेसावांनी बर. जेजू आमची योजना बेसावांनी बर. जेजू आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. दिसपडत्या ग्रासा खातीर परत गांवांत वावर करचे आमची मोगाची मनशां आसात. कश्ट काण घाम पीळ कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वावर करतात, मात न्ही जायते बरेपण उदार मोन आमचे थंय आमचे फिरगजे थंय दाखोवन आसात. तांकांय आपोड जेजू, तांकांय आमी समर्पण करता. तुमचे कडेन मागोवंक सांगल्या पासत ह्या घडये मागात. सोम्याक संपूर्ण रितीन समर्पण करूया. आस्पत्रेंत सबार पिडेस्त आसात, तांची चिकित्सकाची वैज आसात, नर्स आसात. एक ना एका रितीन कुमो करची विविध मनशां आसात. आमी समर्पण करूया. जेजू म्हाका आपोड, जेजू म्हाका आपोड, जेजू म्हाका आपोड. आपोड जेजू, जेजू आपोड म्हाका सक्तीन बर. आपोड जेजू, आपोड जेजू, सगळींच्या बापा आपोड जेजू, तुका आमी अर्गां दिता ह्या वेळा खातीर, आपोड जेजू, विशेष सक्ते खातीर, कृपे खातीर, बेसावां खातीर.
आवड जेजू म्हाका बेसांवांनी बरं आवड जेजू तुज्या मोगान जियोंक आदार दी आवड कृपेन बरं जेजू आशीर्वाद दी जेजू जेजू बेसांव दी आवड जेजू जेजू आवड जेजू सम्याचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया तसो जेजू आमकां आपडून दी बेसांवांनी भरून दी आदार दिवन दी सांगात दिवन दी देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कस्ताचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून येसो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगीत सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು
ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी पावल्या या जग बापा संगीत तुका वाकणता बलिदान तुका भेटता संतोषान बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी जमल्या या जग बापा संगीत तुका वाकणता बलिदान तुका भेटता ख्रिस्त परम याजका नामन करता आम्ही तुका पातक्याच्या तारुका मान मान तुका ख्रिस्ता परम याजका नामान करता आम्ही तुका पातक्याच्या तारुका मान मान तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवाचो मोग आम्ही आराधना मुखांत अनुभव केला. परत या मिसाच्या बलिदाना मुखांत ताका आमी लक्षिल्ल्यान ताजो मोग अनुभव करूंक देवान आमकां फावो केला. आमचें तें उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा. हे घडीभर अस्कतकाय खातीर बोगसने मागया. नव्या उरुपान हे नवे वर्स आमी सुरवात केला. त्याच भरवशान आमी मुखार सरूंक देवाचो आदार आमी मागया. पदकाची दूख आमी धरया, सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदां संवकारी सगळ्या देवतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखे बरीत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सोलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांज दुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फाव केला. निजाय की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरसलेलो एकलो तसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. पाताक करता तो एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचे. पातकां काड उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे थंय कसलेंच पाताक ना. ताचे सवे जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना. पातक्याक ताची वळख येना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या सेकांशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सोरेस्पराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपलायला. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वेर सेकांशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व गुणिवाशेनो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका अर्सिया. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. किन्नारी हाती घेवन गितां गाया. विणे वाजोवन मधुर सांगीत करा. तुतुरी कोम पुंकुणो सोरेस्पराक जैत मागा. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. उद्गार. शब्द मोनी सालो आणि आमच्या मोदें जियेलो. आपणाक स्वीकार करतल्या सुमेस्तान देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळयोवन जुवांवन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदीं आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचे विशांत. तो कोण म्हूण हांव सुनेनासलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गींतावन देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो.
तो कोण म्हणून हांव नासलो पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तसो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हणून म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें हांवें तें देखलें आनी वस्तू देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचें उतार हें वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो भुरग्यानो युवा जनानो आयचें वासाप भोव अर्थभरीत आनी एक सोबीत वासाप. तांचो जायत्यो संगती आटापून आसात आनी आमच्या जिविताक जायत्यो संगती मार्गदर्शन जावन आसात. पयल्या वाचपांत पयलो शब्द देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणा जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हणून तुमकां कळीत आसूंक जाय. एकलो व्यक्ती डेवीड म्हणलो एकलो तरणाटो तो ताच्या जिवितांत वायट करण्या केल्ल्या वरवीं तो जैलाक पावता आनी एका रितीचो राग ताका आसता ताजे लागीं आसता आनी स्वार्थ तो भरलो आनी त्याच्या मदें तो घुसपडून थंयसर जैलांत दीस पाशार करता आसतना एक प्रिजन मिनिस्ट्रीचो एक याजक थंयसर चापलेन आसलो तो ताका मेळटा आनी मेळटा आसतना ताका पवित्र पुस्तक थंयसर ताच्या हातान दिता. ताका तो काणयोंक मोन नातलो जाल्यार आसूं न्ही म्हणून तो पवित्र पुस्तक तो काण घेता आनी थंयसर एक सुरू आसता आसतना कितें करचें म्हणून समजना आनी तो पवित्र पुस्तक उक्तें करता आनी उक्तें करता आसतना तो वाचलो शब्द जावन आसा पळय ह्या देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. आनी ती उतरां आयकत आसतना तो ताकाच विचारता जेजू म्हजें इतलें खोटेपण तो ताजे संगता घेवन म्हाका बक्षिता गी. परत्यान तो ताका म्हणटा ना बक्षूंक सादीच ना हांव कित्याक हांव इतलो पातकी जावन आसा इतलो खोटो जावन आसा जेजू बक्षूंक सादीच ना म्हणून परत्यान चिंता ना. परत्यान तो चिंता ना खंय साध्य जावंक पुरो म्हणून तो चिंतून ताच्या जिवितांत पयले फावटी मागणें करता जेजू म्हाका तुजो मोग करूंक शिकय आनी म्हाका तुज्या वाटेन चलोवंक शिकय म्हणून तो मागणें करता. आनी थोड्या उपरांत ताजे शिक्षा ताजे मुक्त जाल्या उपरांत तो भायर येता आनी पवित्र पुस्तका वयल्यान चड आनी चड तो शिकोवंक मुखार सरता मात न्ही ताजें जिवीत संपूर्ण रितीन बदलता. आनी एक दीस एका व्हडल्या कन्वेन्शनांत ताजे साक्ष तो सांगता आसतना आनी एक तरणाटो म्हणटा जेजून तुका बक्षिलां जाल्यार खंडीत जावन म्हाकाय तो बक्षितलो. जेजून तुका बक्षिलां जाल्यार तो खंडीत जावन म्हाकाय बक्षितलो म्हणून सबार जण ताजी साक्ष आयकून बरे जातात. प्रस्तुत काळार हांव म्हजें म्हणल्या त्या शब्दाच्या गोंधळा मदें आमी जियोवन आसा आनी सबार फावटी आयकूंक मेळचो शब्द हांव हांव म्हणून. पूण जू हांव ताका सांगीत आसलें हांवच काय म्हणटा व्हडलो मनीस हांवच तुमकां हें दिता तें दिता म्हणून पूण तो तशें सांगना. तो कितें करता तो म्हणटा पळया देवाची शेळी म्हणून जेजूक तो बोट दाखोवन म्हणटा ताका पळया आनी हांव ताच्या वाण्याचे काट करूंक सयत योग्य न्ही पळया ताजें कालतेपण आनी हांगासर एक लिसांव आसा. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक पळय जाय. लॅम्ब इंग्लिशांत आमी शेळी लॅम्ब म्हणटा LAMB. सो ताका शब्द बसोवचे जाल्यार लूक टू जीजस जेजूक पळय. एब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 थंयसर भोवसबीत उतरां अशीं आसात. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कोणसोवया
तोच आमच्या बावरताचो आराम आनी शेवट. पळया त्या खातीर जुवांव बाबतीचें स्नान दिता आसतना जेजूक दाखोवन म्हणटा पळया देवाची शेळी. आनी ये दुसरो शब्द जावन आसा ये एक्सेप्ट इज सॅक्रिफायस. जेजूचो ते सॅक्रिफीस तूं स्विकार कर. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 50:3 ओळ 7 आमी वाचता. ताका निस्तुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. जेजून आमचे खातीर सॅक्रिफीस केला हें सत. आनी हो जावन आसा बावरताचो गोठो आमचे खातीर तो मरण पावला. आमकां पातकांतले सुटोवच्या खातीर ताणें कस्त मरण सोंसलें हें आमी जाणा जावया. त्या क्रुसिफिक्साक आमी पळयत आसतना थंयसर आमकां कितें दिसता तो जेजूचो मोग उशेल्ले आत तो आमकां आपयता आनी म्हणटा हांव तुजो मोग करता. त्या खातीर पळया भोव सोबीत एका घरांत क्रुसिफिक्स कुरीस आसा. त्या कुर्साक आमी पळयत आसतना तो जेजूचो मोग सॅक्रिफीस आमकां उडास येवं दी. आमची आवय बापय कुटुंबांतली सांगात जियेत आसतना जायतो सॅक्रिफीस करतात. पूण तो सॅक्रिफीस भुरग्यांक हांव लिपोवन दवरतात. कित्याक म्हज्या भुरग्यांनी आमचे कश्ट तांकां कळना जो तांणी कश्टांनी वाडना जो म्हणून आमी लिपोवन दवरता. आनी जबार पावटी त्या भुरग्यांक त्या सॅक्रिफिसास तुमी केल्ल्या सॅक्रिफिसाची कितेंच परवा आसना. पूण आमी तांकां आमचे कश्ट सॅक्रिफीस सांगत जाय. कित्याक तांणी तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत सॅक्रिफीस करूंक आसा, त्याग करूंक आसा. त्या खातीर आमचे खातीर सॅक्रिफीस केल्लो एक व्यक्ती जावन आसा जेजू. जेजू कुर्सार मरता. ताका थंयसर कुर्सार मरची गरज नासली पूण आमच्या खातीर ताणें कुर्सार मरचें आसलें. त्या खातीर ताजें सॅक्रिफीस आमी स्विकार करया. आनी तिसऱ्यान मॉडेल ऑफ रायचियसनेस. ह्या मॉडेल ऑफ रायचियसनेस नितीवंत मनशाक तो एक साक्ष जावन आसा. जुवांवचें पयलें वंजेल पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 20 आनी 9 अशें आसा. देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणा जाल्यार नितीन जियेता तो एकलो देवाचो पूत म्हणून तुमकां कळीत आसूंक जाय. हांगासर एक चॅलेंज पंतावन आसा. त्या खातीर जेजू नितीन जियेलो, ताज्या कुटुंबा सांगाता जियेलो, ताज्या कुटुंबा सांगाता ताणें वावूर केलो. ताका कितेंच थंयसर अहंकार नासलो. तो नितीवंत जावन नासलो. त्या खातीर जेजूचो मोग आमी अनुभव करता आसतना आमचे थंय तसलेंच कालतेपण जाय. आनी कालती आमी जाता आसतना खंडीत जावन वर्ती जावंक आमकां साध्य जाता. त्या खातीर जुवांव पळया तो कालतो जाता. आनी तो जेजू मुखार तो वाट तयार करूंक तो येता. मात न्ही हर एक संगती तो जेजू विशयां सांगता आनी ताज्या शिसांक जेजू सरशी वचोंक तो वाट करून दिता. बरें मन ताजें खंडीत जावन आमकां गरज आसा. आनी अखेरचो शब्द बी अ विटनेस. साक्ष जाया. आमी जुवांक पळयलें तो साक्ष दिवंक आयिल्लो म्हणटा हांव साक्ष दिता. आज साक्ष दिवचें सुलाबायचें गी खंडीत जावन सुलाबायचें न्ही. एका थोड्या तेंपा पयलें एका इस्कालाक हांव गेल्लो आनी थंयसर हांव लोबार गेल्लो. लोबार येतना पयलें भियेलें म्हाका पळोवन. आनी पळोवन फस्ट सवाल केलें फादर तुमचे लागीं दुसरें ड्रेस आसा गी. कित्याक म्हळ्यार हांगासर परिस्थिती अशी आसा त्या खातीर आमकां बऱ्यात थंयसर गोंडोलाक घालूंक नाका. तुमकां दुसरो ड्रेस घालयेत गी. आनी एक कडेन म्हाका टॉक्स दिवंक सेशन्स काण घेवंक आपयल्लें. आनी थंयसर क्रिस्तांवांचें थंय इस्काल जावन आसलें. आनी थंयसर पयलें ताणें सांगिल्लें फादर हांगासर जेजू म्हणलें नांव काडनाकात. कित्याक म्हळ्यार हेर भुरगीं आसात त्या खातीर आमकां गोंदळ जाता. आनी थंयसर इन्स्पेक्शन करूंक आयल्यात. त्या खातीर एक रिक्वेस्ट फादर जेजू म्हणलो शब्द काडनाकात. हांवें कितें केलें हांवें जेजूय काडलें आनी सगळ्या तांच्या इनवांचे देवाचें काडलें, बुकाचें नांव काडलें, आपल्याचें काडलें आनी कोणाकय कितेंच समस्या नासले. पळय एका रितीर भियान आमी जिवन आसा.
कितें जाता कळिता कशें साक्ष दिवचें थोडे बटी कुरीस घालूंक बेन दिसता थोड्यांक हांव क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक बेन दिसता त्या खातीर थोडे बटी घरांनी प्रस्तुत घरांनी कुरीसी दिसनात कित्याक खंय म्हणी क्रिस्तांव म्हणून कांय आमकां सोडनात कोणना म्हणलें भिरांत थोडे बटी खंयी आमकां आमचो भावार्थ आमकां उणें करता अस्कज करता त्या खातीर आज आमी साक्ष दी जाय सोम्याक आमी तो देवाचो मोग अनुभव करून साक्ष दिवयेत आमी मार्तीर जावची गरज ना प्रस्तुत काळार पूण आमचो भावार्थ जियोवन साक्ष दिवंक जाता थोड्या तेंपा पयलें एकलो व्यक्ती मेळ्ळो आनी म्हणलो एक स्टुडंट एक विद्यार्थी आनी तांच्या कॉलेजींत सकड इनोवांचे खंय आनी ती थोडींच क्रिस्तांवची आनी उपरांत तो विद्यार्थी म्हणाले म्हजे लागीं फादर जायती सावलां म्हाका इसर नासली पूण म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो एक जेजूची वळख त्या इनोवाच्या मदें हेर धर्मा मदें वांटूंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो हांव चिंता आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमी साक्ष दिवंक शकता आमी तो देवाचो मोग अनुभव करतना साक्ष दिवंक शकता आमी बॉक्सांनी दितना साक्ष दिवंक शकता एकामेकाच्या गरजांक पावतना आमी साक्ष दिवंक शकता एकामेका उत्तेजन दिता आसतना एकामेका बरें उलयतना आमी जेजूक साक्ष दिवंक शकता त्या खातीर आमी साक्ष दिवंक मार्तीर जाय म्हणून ना साक्ष दिवंक आमी साबार बोटी मोर जे म्हणना सांज जुजे वास ताणें ताच्या जिविता मार्फत साक्ष दिली पळया हर एका कस्ता मदें तो जियेलो आनी ताणें साक्ष दिली देवाक ताणें नेगार करूं ना तर आमी आमच्या जिवितांत साक्ष दिवया लॅम्ब लूक टू जीजस जेजूक पळोवया ये एक्सेप्ट इज सॅक्रिफायस आमी स्विकार करया यम मॉडेल ऑफ रायचियसनेस तो नितीवंत एक मॉडेल जावन स्विकार करया आनी बी अ विटनेस आमी साक्ष जावंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत साक्ष दिवंक देव आमकां आदार दिवंक दी सांगात दिवंक दी म्हणून आमी मागता आसतना विशेश रितीन जुजे वास ह्या पुण्यशेताक आमी आयल्या हांगा न्हू साबार जाणांनी तो देवाचो मोगाचो अनुभव केला कंडी जावन ताच्या पांयांत मेटांनी आमी चलया देवाचो मोगाचो अनुभव आमी करया आमी बगया आनी आमी हेरांक दिवया कंडी जावन तो मोग तो भावार्थ बरोवचो सदांच आमचे थंय उरतलो तर सोम्याची कृपा बेसावा ह्या मिसा वेळार आमी मागया सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुखा सर्वेश्वरा वेळ्या तारा पुरगे आमकां सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा भेटयता सुखा सर्वेश्वरा वेळ्या तारा दये पुरगे आमकां म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या तंते वेदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या दावाक सर्वस्पर मानून घे सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकती मोगान भेटयलेले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवलें हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी
सर्वेस पूरक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वसा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पडजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा, करूस तुम पवित, तुन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी मुंडो खाता आनी एकासितले पियेता, तितलेच कोटे तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चळवळीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगयन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची ताकूद कर.
तांकां आनी तुजे इश्टगादी नंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या सर भक्तिकांक ह्या पुणतळा थावन बरेपणा शिवन घरांनी आसच्या ह्या पुणतळाची भेट करच्या हर एकल्याक तुज्या पांयांतळी आमी दवरता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती सांजूचे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगूस आनी आमकां काळजेन पडूंक दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. माय आमगो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. पानांको 170 आणि 5 175. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखासया ताचे संगी रावया. सस्नेची न्हेचे आमी कान सेव्या नवे जिविका सोड्या. ये सोम्या तुये दुर्बोळ्या भिडांते पातका काळोख मोसो धांवडाय सदा वाटे मा
देशोळा मी सोडया सोम्याच्या मोगात आम्ही तीर जाऊन रावया जिणी येजूसान जय जोडया ये ये सोम्या तू ये दुर्बोळ्या बिडार ते पातका काळोख मोसो धावडाय सता वाटेर म्हाका सरय ये ये सोम्या तू ये दैवी दातार ये तुझ्या गोपान म्हाका पळ सर्गेच्या सुखाक सर्गेच्या सुखाक प्रार्थूया. देवा आमच्या सगळींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवण्यांनी देखे वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटां विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवोशन आनी मोगान तो बरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दयकन बसात मुगाळ भाव भयणो ह्या पुंतळार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या सर्वांक तुमकां ह्या पून शेतसरेक्तर मनादीक आसिसी रेबेलो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले सर्व तुमचे इरादे सुफळ जावन ती म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप अश्विन कार्डोजा प्रस्तुत मंगळूरू DSCच्या ICYMचे डिरेक्टर जावन आसात. हांगासर येवन हे आराधन चलोवन वरीचे म्हणून तांचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार भोव खुशयेन ते ओंपल्यात. मोगाळ्या जाग बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजाराच्या सर्व भक्तिकां आनी पुनशेताच्या रेक्तर मनादी आसिसी बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक आमी सर्व बरें मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगतपण दिल्ले मनादीक बाप जॉन लोबो ऋषिवना कर्मेलीत याजक आयच्या दिसा परंगी पेटेत हांव कपुचीन याजक येवंकुनांत कित्याक म्हळ्यार मनादीक कर्नेलियस बाप देवाधीन जाल्यात. तांची मरणाची रीत आज सांजेर आसा देखून
तांच्या आत्म्याक आमी सस्नाचो विशय आमी मागता. कंदाराचे मुखेल पोवन घेतलो मानेस सैमन पायसन तांकां सांगात दिल्या. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. साजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटसतना सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांत थॉमास इरा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीन सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगज झाडून पुसून नितळ करच्या, सर रितीची तयारी करच्या, दान मिसांग घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळयोवच्या, मिसा वेळार वासा बसच्या, खानीक जोमो करच्या, दाना रुपी पूर्णशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वासाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादा मागता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतर आसात. असो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वासां वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रारा दान सुरू जावचे पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. हर एका शुक्रारा 10 वरांचेर कुमसारां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां दान आनी मिसां दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवेत. जानेर म्हयन्याची जेजूची सुवाता सांजुजे वास स्टॉलांत मेळटा. तुमी ती घेवेत. मोगाळ भाव भयणो, नव्या वर्साक तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. ह्या पुनशेत सरेक्तर आनी म्हज्या नांवान तुमकां आमी मागता. हे नवें वर्स 2025 आमच्या श्रायनाचे जुबलेवाचें वरास, पवित्र सभेचें जुबलेवाचें वरास. 2025वें वरास तुमकां हर एकल्यांक कृपेचें जावं दी, भलायकेचें जावं दी, संतोश भरीत जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. ह्या पुनशेताक जायतीं दान दितात. जेवणा बाबतीन, बरेपणा बाबतीन तांचीं नांवां आपयत आसतना तांणी हांगासर मुखार येवन प्रधान याजकां तावन मानाची वात स्विकार करची. जेवणा बाबतीन अनिल वेगस विटला 2000 रुपये, मेरी डिसोजा मडंथ्यार 1000 रुपये, डैनी डिसोजा पांबोर 2000 रुपये, एडवर्ड सुजाता डिसोजा पेरमान्नूर 2000 रुपये, अल्बर्ट रेगो आनी कुटुंब कतार 2500 रुपये, लॅन्सी डिसोजा पेरमान्नूर 5000 रुपये, मॅक्सिम डिसोजा मोगरनाड 1000 रुपये, स्वप्नील पिरेरा इरगान 500 रुपये, विल्फ्रेड डिसोजा पुत्तूर 500 रुपये, अनिल कुमार मोंतेरो मिया पदाव 500 रुपये. ह्या पुनशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. रविशंकर इंग्लंड 800 रुपये 800 रुपीज, गॉडविन डिसोजा बोळा 1000 रुपये, एंटनी डिना फेर्नांडीस मडंत्यार 20,000 रुपये, जॉस्पिन डिसोजा फजीर 2000 रुपये. कोणी हांगासर आसा हाच्या आदी दान दिल्लीं दान वाती व्हरून ती तांणी मुखार येवन वात व्हरची. तेच बरी मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पुनशेताच्या फेस्ताच्या वेळार आमकां जायती दान जावन दिल्लें जेवणाच्या बाबतीन जेवणाक उपयोग करची. उदक सकड उदकाचे बॉटल्स दान आमकां दिल्ल्यो पुनशेतांत नितळाये खातीर दान दिल्ले जावन आसात. पुत्तूरचे मानेस्त जैसन आनी जयदीप कुटिना आनी वर्सां मदें विविध रितीनी ते दान दितात. भुरग्यांक चॉकलेटां फेस्ता वेळार सकड तांणीच दिल्लीं जावन आसात. आनी आयच्या दिसांनी मदें वर्सां मदें भुरग्यांक दिवन चॉकलेटां ते दान दिवन आसात. हांगासर ते आसात. तांणी मुखार येवचें. हांगासर येवन मानाची स्वात स्विकार करची. पुनशेताच्या फेस्ताच्या वेळार तांकां हांगासर वात दिवंक आमी सुकोवन पडल्या. त्या खातीर आमी ओप्पाता आनी ही मानाची वात तुमच्या जिवितांत दादोसकाय संतोष फोवो करून दी. तुमी ह्या पूर्ण थळार दिल्लें दान देवाक मेसवालां आनी ह्या खातीर तुमकां तुमचो परत उपकार बावुरता आनी देवाची आशिर्वादां आमी मागता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. देखून उबी रावात.
विश्वास बापा ओगळा पाणी तुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नां जाणे नाका देखन बसया मुखेच्यान सबार आनी हांगासर येवन ह्या तळार मागून बरेपण जोडिल्ल्यांनी उपकार आटयला आनी सबार हांगासर येतात जुजे वाजबापाची मजत मागतात आनी बरेपण लाभता म्हणल्यार विश्वासान सांगाता मेळटात आनी ते सवाय बरोवन घालतात हांगासर उपकार आटोवन आयिल्ले कुटुंबान समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां ताप एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां पाटीचें ऑपरेशन जावन हांतरुणार आसल्याक बरेपण जोडून ह्या पुणथळार येवंक फावो केल्ल्याक अर्गां तांणी पाटयल्यात 4 म्हयने आदी जर्मन परीक्षा क्लियर करूंक मागले ते जैत मेळिल्ल्याक तांणी अर्गां दिल्यात ते सवा तोक्कोट्टू आनी गुरपूरचो जागो बऱ्या मोलाक बेगीन विकून वचूंक कॅन्सर पिडीन कश्टांचे एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन बरी भलायकी मेळच्याक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक मावांक सुनेगड्याचो राग गर्व पयसो सोन माय मोगान जिवंक एका बहिणीची गांठी दोगूण जावंक 4 मतीक समाधान मेळच्याक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक जर्मनीक वचोंक विजा मेळच्याक गोमटेर जाल्लें पौळ गूण जावंक किडनी स्टोन गूण जावंक काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या एका काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक 2 विशेश गरजां खातीर मागला तोंडा भितर आनी तळ्या भितर फोड पडचे रावोंक 2 भुरग्यांक मोबायलांतल्यान पयस रावोंक 2 जाणांनी आमाल पियोन येसून घरांत शांती समाधानान जियोंक युरोपाक वचोंक विजा मेळच्याक आनी बरें काम मेळच्याक BSc नर्सींग करूंक गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या एकल्याक मुखलें शिकाप बरें करून करपाक एलर्जी शेळ खोंकली ताप ताळो दूख दोळे खुरजूंचे उणें जावंक सबारांनी मागला जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दुशीतांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक 9 जाणांक भुरग्यांचे देणें फावो जावच्याक 2 दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावच्याक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक एका चलयेचे मोतींतलें बे उणें जावन ताच्या शिकपाक ताणें गम्मान दिवच्याक दुबयन काम करच्या 2 जाणांक दुसरें बरें काम मेळच्याक घरच्या सर संद्यांनी एकामेका लागीं उलोवन माया मोगान जियोंक शिकाप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरे अंक काडून पास जावंक सर्व भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक एका स्त्रियेच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक शिकाप जाल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक हाती धरिल्ल्या नव्या घराचें काम बऱ्या तरान बेगीन पंता पावोवंक कुटुंबांच्या संद्या मदलो मनस्ता पयस वचून माया मोगान आनी एकवटान जियोंक कोर्टांत आशिल्ली केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावन प्रायवंत आशिल्ल्या त्या 4 घरांक प्रायवंत आशिल्ल्या 4 घरांक रस्तो जावच्याक थंयसर आशिल्ल्यांनी बरें मन दाखोवच्याक एका काजारी दादल्यान मोबायलांतल्यान सुटोवन कुटुंबान समाधानान जियोंक जर्मनीचें प्रोसेसींग बऱ्यान जावन बरें काम मेळोवंक आनी बऱ्या तरान जर्मनीक पावोवंक एका काजारी दादल्यान अनैतीक संबंदांतल्यान पयस सरोवंक एकल्याच्या आंगार पडिल्ली एलर्जी गूण जावंक घरांतलें भांगार चोरी जाल्लें पाटी मेळोवंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड आनी इतर वस्तू चोर मेल्ले बऱ्या तरान पाटी दिवच्याक जागरो आक्रमण करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मानांतले विज्ञान वरांतले आनी पिडेशिड्यांतले राखून व्हरच्याक घर बांदपाची कामांची पेपरां बेगीन हातीक मेळोवन काम सुरू करूंक काजार तुटोवंक पळोवच्या दादल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन ताचे लग्नाची वेत बऱ्यान तांणी सरच्याक फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकलें उडास दवरची सकत भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें करून शिकोवंक आनी राग हट उणो जावंक एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन बरें अंक काडून पास जावंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक जावच्या खातीर परगांवांत आशिल्ल्या एकल्याक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक दुबयंत आशिल्लें बिजनेस कामागारा सगळें बऱ्यान चलोवन वेचाक चिंतिल्लें काम पंता पावोवंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक सबारांनी मागला
थायरॉयड पॅरालिस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक तेका आनी मागला BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावंक CS शिकोनासच्या एकल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन बरी थायराय करच्याक कुटुंबांच्या सर संद्या बरी भलायकी फाव जावच्याक ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲು ही सर्व ते समा हांगासर सांगली आनी सबारांनी टीव्हीचेर पळोवन झुजवाजाची मजत मागली आनी हप्त्यामध्ये आयिल्ल्या हर एकल्यांनी बरोवन घाल्ली ते समा झुजवाजाक भेटोवच्या सोबे देवातावन सर्व तो आमकां मागोवन दिता म्हणल्या बरवशान सर्व आमी संगता मेळया हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकाचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत बरी भलायकी ह्या इतर संगतींनी हांगासर येवंक जायनासतना ह्या पुणतळार जावन माध्यमा मुखांतर बरेपण जडतल्यांकी तांकांय बरेपण मेळोवन दी आनी हांगासर येवच्या वेच्या आनी आज हांगासर हजर जाल्ल्या हर एकल्याक जुजवाज बाप देवातावन बरेपण फावो करून दी म्हणून सर्व आमी दिबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायक नामान मरी आनंद बापा आम्हा सर्वांक बरें जावं दी जाता म्हणल्या विश्वासान आमी फातयेन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां आनी आमचे केल्या खुशिता तशी आमची पातकां आनी आमकां नाका पूण बैठले आमकां निवार नमान समीचे जाता स्त्रियां भितर बसले आनी स्त्री व्हड तुजे खुशीचे जेजू देवाचे मेन आमकां पापयां खातीर नदीकर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बाप आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशा सदा सर्वदा आमेन सांजू जेवासाची लदीन समिया काकुळतामची कर समिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतिसिमा त्रिंदादी आकाश देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती आपल्या आवय बापयच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती दुबळी कायाची जिणी जियोन सो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोने संपलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर मरियमायसो सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नांव जावन वेच्या कथोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर कोंतांचे भक्तिमनादान मरियमायसो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वा दैरान सुसल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल इंडांत हाडून वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजू जेवास बापा आमपसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले बोगस समकाय समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले दैनकमका समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले काकुळतामची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणे मेल फंक्त तेच वाटे आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकां मांडच्या तूं सुडसुडीत जालोय अंधकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय
तांच्या गरजांक तूं पावलोय, तांची दुकां तुवें पुसलीं, तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो वाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफात शिकयलां आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्टांतलें थंय पळोवं आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय तांव तुजी मोगाळ दीश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापाच्या पांय तळा समर्पण दिवया. सांगता मागया. सांजुजे वास मोगाच्या देवाच्या मोगाळ वेंगेता केदींच पयस वचूं आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर उपासांत हांव आमकां राखून व्हर. बाबार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियेवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. आतां विशेष रितीन पिडेस्त सांगता आमी मागता आनी आशिर्वाद घेता. आमच्या पिडेस्ताचो उडास काडया. आमी एक ना एका रितीच्या पिडेन कसत आसा जाल्यार ह्या घडी विशेष आदार आमी मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्गींच्या बापा विवितरांच्या दुखेक पिडे कस्तांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपले जिनी आनी मोरणान जायती अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कस्तांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारनातलेल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज सांजुजे वाजच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताजी महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताज्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकडेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. आमेन. सांजुजे वाज सगळींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबें सदां आसो. आमेन. Baba, Ogla Pani Mantuka, Kurpa Gaudol Di Baba, Vignan Sadinata, Sanzu Sevas Baba, Ogla Pani Mantuka. Kurpa
जेजू सोकरो तुझी सारोय संदेश तासो प्रसार केलोय विघ्नाल वारान कष्टांनी दुखान दुबळ्या धाकट्यांक मोगादार तुवें दिलोय सांजू सेवास बापा पगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नां साडिनाका सर्गीच्या वडील सरों शिखर पाताळ चढून आधार लावय सोडून दी कृपा दी आमकां कृपा माया मोगान सोलोवच्याक मागून दी कृपा सांजू सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नां साडिनाका जुसेवास बाबा म्हाका बेसांव सुफळ करून मोगामी देवाचे कुशीक आमी काल जावच्या दैवी कृपा मागून दी मुलाले माता सांजू सेवास बापा पगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नां साडिनाका सांजू सेवास बापा पगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नां साडिनाका सांजू सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विघ्नां साडिनाका विघ्नां साडिनाका विघ्नां साडिनाका मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां सांज सेवास बापा आम्हा पसोत विनंती कर बघिवन कुसचे करुवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.